पेट्रोलिंग आशिल्लें, सो आमी पेट्रोलिंग करत करत वास्को ऑफ वास्को बेसिकली अराउंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो, सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेस केलो फाटल्यान. चेस करता करता आमकां एक बोट फायनली चेजिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. दिस इज एप्रोक्सिमेटली अराउंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स इन बिटवीन दॅट एरियान आनी बोटी आशिल्ल्यो आनी 3 बोटी आशिल्ल्यो, पूण फायनली कितें जालें उदकान आशिल्ल्या कारणान तिनूय बोटी 3 डायरेक्शनान गेल्यो. सो आमी एक हेका खंयचे तरी चेस करपाक शकले आनी आमी ती इंटरसेप्ट केली. स्टाफ कमी पडलो तुमकां, दोगांकूय धरपाक तिगांकूय धरपाक वांगडा स्टाफ ना. मागीर कितें आसा उदकान कोणी खंयच्याय डायरेक्शनान वचपाक शकता. आमकां कितें आसा आमची एकूच बोट आशिल्ली म्हणटकीर आमकां एकूच मनशाक फॉलो करचो पडलो. सो आमी त्या प्रमाणे एकूच बोटीचेर कॉन्सन्ट्रेट करून एकूच बोट पयली एप्रिहेंड केली. मागीर बाकीचे 2 आमी एप्रिहेंड करपाचे विचार केल्लो, पूण हांवें बाय द टायम ते आमचे टेरिटोरियल वॉटर्स आसा ते क्रॉस करून भायर गेल्ल्या कारणान आमी फुडें आनी तांकां एप्रिहेंड करपाक शकलो.